जे आज जे ते चेडवान जे आमच्या देवा बद्दल जे वाईट वाईट अपशब्द वापरल्या किंवा आमची जी संस्कृती श्री लहराई मातेच्या बद्दल जे होमखंड भेटता त्याच्याबद्दल जे अपशब्द वापरले आणि जे पद्धतीनं आमचो अपमान केला, आमच्या मनातली फिलिंग जी भावना आसा देवाबद्दलची त्याचा अपमान केला. त्या लागून आम्ही सगळे भाविक सगळे धोंड जे भाविक आणि जे शिरगांव आमची लहराई माता आसा ती सगळे भक्तगण खूप त्रास जाले आमकां, मानसिकरित्या आणि शारिरीकरित्या त्रास जाले. आमी इतले हांगासर पावले कारण कितें की हे जे चलयेन जे केलां ते एकदम बुरशें कार्य आसा. त्या कोण सपोर्ट करना. ह्यो गजाली गोंयांत खूब तेंप जालो घडत आसा. एका फाटल्यान एक गजाल घडटा आणि ह्यो गजाली घडपाक नेमकें कारण म्हणजे काय, आमचे जे हिंदू लोक जे आसा तेंचे मनाची हळवेपणां. आमी कितें सदांच समाधानान रावता, सदांच फाटीं रावता, पण हेचो गैरफायदो खुबशे लोक घेतात आणि आमच्या मदीं झगडी लावन दितात. मातशे फाटीं पळयशात तुमी जाल्यार ही आमी कलंगूट गेले, म्हापसा आयले तेन्ना आमकां कळ्ळें की बाबा चेडूं जे म्हापसाचें आसा ताका लागून ती FIR जे करपाची आसा ती 0 FIR खंयच्या पुलीस स्टेशनार करूं शकता आणि ती डायरेक्ट येतली म्हापसात. आणि ताका लागून आमकां म्हापसार येतली जाल्यार आमकां फाल्यां रावचें पडटलें, कित्याक थंय डिवायस बी नाशिल्लो, कित्याक तांचो परमिशन घेवचें पडटा. पूण आमी सगळे बिचोलच्यान आनी जे बाकी दुसऱ्या जे वाठारांतले आसले, दुसऱ्या ज्युडिशनांतले आसले, कलंगूटचे आसले, सगळे म्हापसा आयिल्ले आसा सगळे भक्तगण. हांगा येवन आमी जेन्ना रिक्वेस्ट केली, PI हांगा नाशिल्लो, आमच्या फोनाचेर PI कडेन उलोवप जालें. PI येवन फाल्यां पयलीं मातशें आमकां हायर ऑथॉरिटीजांक विचारचें पडटलें. मागीर त्या हायर ऑथॉरिटी कशें तरी कन्विन्स जाले आनी PIन आमकां एश्युरन्स दिलो की आपण FIR घालता. आनी रोखडीच आमी तो पर्यंत रावले की FIR घाल म्हणून. आनी जे 295 सेक्शन A आसा पळय IPCचे ताजे अंडर तो ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आसा. आमच्या हातान ती हें पावल्ली आसा, FIR रजिस्टर केल्ली पावती आमच्या हातान पावल्ली आसा. ती आमी व्हेरीफाय करून आतां आमी पुलीस स्टेशनाच्या भायर सरल्या. आमी जे आमचे कार्यरत हांगासर PI आसा तेंचे कडेन विनंती करता, तांचे कडेन मागताय की जातले ते बेगीन तेंच्यांनी इन्क्वायरी करची, इन्व्हेस्टिगेशन करचें, ते चलयेक जाता तितले बेगीन तेणी पुलीस स्टेशनार अरेस्ट करचें. कित्याक ताकाय चान्स दिवचो न्ही की एंटिसिपेटरी बेल घालपाक. कित्याक ह्यो ज्यो गजाली घडल्या पळय त्या गजालीच्या नुसार खूब ताका टायम मेळटलो, कित्याक आज सांजचे 6 ते सकाळी 6 पासून ताका अरेस्ट करूं शकना. आतां अरेस्ट करूं शकना जाल्यार ताजो ठाव ठिकाणो खंय रावता हें तरी फायंड आवट करूं शकता आनी ताजेर लक्ष दवरूं शकता. सो आमची विनंती आसा, ह्या कार्यरत जे पुलीस स्टेशन ऑफिसर आसा पळय तांचे कडेन विनंती आसा की मातशें लक्ष घालात, कित्याक हो सेंटिमेंटल इश्यू आहा प्रत्येकाचो. म्हाजो एकट्याचो किंवा तेजो एकट्याचो इश्यू ना. आनी ह्यो भावना दुखत जाल्यार अख्ख्या जगातले किंवा आमचे गोंयांतले एटलीस्ट गोंयांतले तर सगळे लोक हांगा उबे जातले. आनी जेन्ना लॉ एंड ऑर्डरचें सिट्युएशन सामकें पिड्ड्यार जावं शकता, वर्स्ट सिट्युएशन जावं शकता, कित्याक ही आमची देवी बद्दलची भावना दुखल्या. म्हणून तांकां विनंती करता की तांच्यांनी ताजो ठाव ठिकाणो काडचो, खंय आसा कितें आसा सगळें ट्रेस करचें, मोबायल कितें आसा तें, आनी ताजे वयल्यान खंय आसा तें लक्ष दवरून रावचें. आनी फाल्यां सकाळीं जायना फुडें तेंच्यांनी ताजेर इन्क्वायरी ताका हाडून हांगा बसोवचें आनी इन्क्वायरी करून सोमतें अरेस्ट करचें ताका. कित्याक जे पुरावे आमी दिल्ले आसा, जे तेजी मॅसेजी पावल्ली आसा त्यो सारको पुरावो आसा की ताणें केला म्हणून. ह्याच्या पलीकडे जर म्हाका दिसना आनी कितें जाय, तांकां जर कितें जाय ताका हांगा बसून तांच्यांनी हाडून ताजेर इन्क्वायरी इन्व्हेस्टिगेशन करचें. पण पयल्यान पयलीं ताका अरेस्ट करचें, कित्याक ह्यो ज्यो गजाली घडटा त्यो सिरियल वायज घडटा. एके चलयेन किंवा चल्यान जर कोणी जर कितें डेरोगेटिव्ह स्टेटमेंट देवा बद्दल कितें अपमानास्पद कितें घातलें जाल्यार तेजेर आनी कोणाचे कमेंट येता. जे सायकीक मनीस आसता जांकां हिंदूचे अगेन्स्ट आसता ते आनी तेजेर कमेंट घालता, ताच्या भावना सामकी भडकता. सो हे आडोवपाक आमी जी कंप्लेंट घातले ते आमच्या फायद्याक लागून घालून आमच्या देवीच्या जे मान हानी जाला किंवा आमच्या देवीची जी अपमान जाला ताका लागून फुडें सरल्या. आनी एके तरेन दुसरे तरेन आमी कितें करता की हें कार्य आनी ही जी जो इन्सल्टींग जे डेरोगेटिव्ह स्टेटमेंट वाडूंक जायना किंवा हे जर आमी कंप्लेंट करिना जाल्यार खुबश्यो गजाली आनी वाडत रावतल्यो, एका फुडें आनी भावना दुखत रावतल्यो. हेका खंय तरी तोडो काडपाक जाय. आनी ह्यो अश्यो कंप्लेनी जावन आमी जे भावीक हांगा सगळे रावल्ले हांगासर येवन आमी आमचो सगळो सांजचो टायम फॅमिली सगळें सोडून हांगा रावले. हांवूय तांचे बरोबर रावला. हांव आदोगाद म्हजो एक फ्रेंड आसा सुधीर, तोय आदोगाद आमी सगळे हांगा रावले. कित्याक की आमकां देवीचे आमचे देवी बद्दलची भावना ही इम्पॉर्टंट आसा. आमी अख्खी रात न्हू दीस सुद्दां हांगा रावपाक तयार आसा. कित्याक आमी होमखंडांत वचून गेल्यार थंयचे आमी सगळे हांगा उबे आसा. तेन्ना सगळ्यांक विनंती करता आनी हांगाचे कार्यरत जे ऑफिसर आसा तांकांय विनंती करता की आमची सगळ्यांची भावना कन्सिडर करून याद दवरून ते चली जे अशें करता आयज आनीक 100 जाण करतले. हेका आतां तोडगो काडचो म्हणजे चली एक शिक्षा तुमच्या ज्या रुपान तुमी जितली शिक्षा करूं शकता कायद्यानुसार कितले काडून बसोवन जावं शिकून घालूं शकता भितून ते तुमी करा. हे तुमची विनंती करताना अपेक्षा करता कायद्यानुसार जे 295A प्रमाणे जे सेक्शन लावन जो ऑफेन्स रजिस्टर केला त्याच्या प्रमाणे इन्क्वायरी जावची, इन्व्हेस्टिगेशन जावचें बेगींतल्या बेगीन करचें आनी ताका अरेस्ट करची विनंती करता. देव बरें करूं. PI कडेन पयलीं गेल्ले, फोनार उलोवप जालें की ताका अरेस्ट करा म्हणून, FIR करा म्हणून. पण त्या टायमार परिस्थिती अशी आशिल्ली की ताका आपल्या हायर ऑथॉरिटी आसा पळय तांचे कडल्यान डिस्कस करून ते ऑफेन्स रजिस्टर करपाक आशिल्लें. पण ताच्या पयलीं आमच्यो मागण्यो कितें आशिल्ल्यो की ते चली आसा पळय, कित्याक आमी एक देव भक्त, आमच्या मनान कोणाक डायरेक्ट श्राप दिवपाची हे करपाची इच्छा ना. कोणी समज स्वता मनांच्यान येवन चूक मागता आपली चूक जाली म्हणून जाल्यार आमी क्वेश्चन स्वताच्या मनांतल्यान आमी सगळे माफ करपाक तयार आशिल्ले. ही परिस्थिती आमची गोंयकारांची आनी जे हिंदू आसा तांची.
म्हणून आम्ही कितें ठरयल्लें की येता ते चली समज कळ्ळें की ह्यो ज्यो गोष्टी घडटा ते लिपून रावना, ते स्वता लिपून रावला असो अर्थ ताका खबर आसा ताणें गुन्हो केला. तेच जर ताणें कोणाय कडल्यान सांगून धाडून हांगासर येयल्ले की हांगा येयल्ले आनी सांगिल्लें की बाबा आपली चूक जाली आपण माफ करा, आमी मोठ्या मनान माफ करता आसले. पण ज्या टायमार FIR रजिस्टर जाली आमकां भाग पडलें, आमची फॅमिली संवसार सोडून हांगा येवपाक भाग पडलें, तरी पण ते येवंक ना, ठाव ठिकाणो कोणाक सांगूंक ना ताणें. तेन्ना आमचे कडेन आनी गत्यंतर ना की ताच्या FIR रजिस्टर करपाक. एकदां FIR जर रजिस्टर केली जाल्यार ती माफी आमी डायरेक्ट कन्सिडर करूंक शकना. ती कोर्टान जेन्ना वतले माफी मागूंक सोदता, कित्याक आमी सगळे लोक आसा, भावीक आसा, देवी आसा थंय, आनी आमचे जे मनान जे विचार आसा ते आमी सगळे कोर्टा फुड्यान मांडटले. आनी तेन्ना आमी डिसिजन घेतलें की बाबा माफी दिवपाची काय ना ते ठरयत ते आमचे कडेन आसा. अशें ना की कोणाक फाशी दिवचे फाशी दिवचे, आमी इतले मनाचे हें न्ही, कठोर ना. पण कितें आसा, जी भावना जी कोणी ज्या भावनान केलां, कशें केलां कार्यकृत्य आमकां कांयच खबर ना. खंयच्या भावनान तेणी केलां, घृणास्पद केला काय चुकून केलां तें आमकां खबर ना. सो ताका लागून FIR आमी रजिस्टर कर म्हटल्यार, कित्याक हें ताका आमी हाडून स्वता सांगूंक शकना बाय यो तूं चूक माग म्हणून. कित्याक ते तेज्या मनान भावना येवपाक जाय, आनी ती भावना जे लिपून रावता तो मनीस भावना व्यक्त करूं शकना. सो ते हांगा जर हाडटलो FIR जावपूच जायी, आनी FIR आमी रजिस्टर केल्या, आनी FIR रजिस्टर केली म्हणजे आमी मनान ठाम केलें की हेका आनी माफी दिवप ना. ताका माफी दिवपाची आसा. तेणी सविस्तर रित्यान जे आमी सगळे भावूक आसा, आमी भाव सगळे भक्तगण आसा, तेंच्या फुड्यान तेंचे कडेन डिस्कस करून हें करून सांगून मागीर आमी ठरयल्लें कितें करपाचें. धर्मा बद्दल जर विशय काडीत जाल्यार पयलो बोलमेस्तार फादर बोलमेस्तार कडसून सुरवात जाली आसा. ओके, कितें अशें आहा की धर्मा बद्दल हे दिसांनी इशू वाडत आसात? हे धर्मा बद्दल इशू वाडपाक कितें जाल्लो आसा, प्रत्येक जाण आमची जर संस्कृती तुमी गुरू पळयशात जाल्यार ते सदांच सांगता की सर्व धर्म समर्पित, आमी एकूच म्हणटा, सगळे वेगळे म्हणटा. पण बाकीचे हांवें आयकलां की बाकीचे धर्म आसा पळय तेंच्या धर्मान तेंची फुटाफूट घालतात चडशे. हें हांवें आयकलां. ते कितें सांगतात की आपलो धर्म सोडून खंयचो दुसऱ्या धर्माक मानपाचो ना, हे जे तकलेन घालता पळय ल्हान भुरगे शिकयता. इवन तुमकां सांगता, हांवें आयकलां थोडे मुस्लीम लोक आसात, पयलीं आमचे गोंयकार मुस्लीम आसा, क्रिस्तांव ते एकदम बरे आसा, ना म्हणना, कळ्ळें न्ही. पण तातूंत थोड्यांची भर पडल्या भायल्याच्या आयल्या. ताका लागून कित्याक गोंयकार अशें आसता, हांवें म्हज्या हेचे प्रमाणे हांवें पळयलां की हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव, तितून मुस्लीम आनी क्रिस्तांव आसात, तांची कशी मेंटॅलिटी मानसिकता कशी आसा की जेन्ना चड मेजॉरिटी आसता पळय मुस्लिमांची किंवा क्रिस्तांवांची, जाल्यार तांकां कितें करचें पडटा की बाकीच्यांक सांबाळचें पडटा. म्हण तेंच्या मनान ना जाल्यार तांकां सपोर्ट करतात ते. ही तेंची परिस्थिती आसा. म्हण हांव कितें सांगूंक सोदतां, तेंच्या मनान जे बी पेरलें वता की बाबा हिंदू हो मनीस धड न्ही, आमची आमकां कशें तरी लोकसंख्या वाडोवन तेंचेर वर्चस्व करपाक जाय आनी तांकां सोंपोवपाक जाय, ही तेंची मेंटॅलिटी. सो ती मेंटॅलिटी करपाक दोन कम्युनिटीच्या मदीं झगडी करप किंवा तेंच्या मदीं झगडी करप, ही झगडी केल्यार तांकां कितें फायदो पडटा की आमी आमच्या देवा बद्दल आमची हें आसा, भावना आसा. आमी लोक अशें वळमून जाता की आमकां फाल्यां जर क्रिस्तांव कोण येवन मेळत न्ही, बाबा तुजे कडलें दुयेंस आपूण सारकें तूं आपलो यो. आमी अशें आसा की आमी आमचो देव सोडून त्या फाटल्यान धांवता. तेच्या फाटल्यान कोणाचो हात आसता. ही आमची मनाची भावना. इतले हळवे आमी. पण क्रिस्तांव आनी मुस्लीम हांव तांकां मान दिता, जे क्रिस्तांव ओरिजिनल आसा आनी मुस्लीम ओरिजिनल तांकां. पण थोडे क्रिस्तांव आनी मुस्लीम अशें आसा की तांच्या भितून बी पेरलें वता की हिंदू तुमकां दिसलो की ताका सामको घृणा करप. ताका लागून परप्रांतीय ते परप्रांतीय वोट बँक जे आहा पळय ते लोक. तातूंत कितें जालां की आमचे जे हिंदू आसा पळय ते फुगून पडटात. आनी तुमी अशें पळयलां आसतलें की हांव जर एका मुस्लिमा बद्दल स्टेटमेंट करीत, म्हजो भाव कोण तरी हिंदू आसा, तो म्हणटा अरे काय बरं म्हणटा, कितें उलयता तेच्या बद्दल, अशें म्हणपी आमचेच लोक आसा. पण तुमी जे मुस्लीम लोक उलयता पळय, एकटोच कोण कितें म्हण 10 जाण तेंच्या सपोर्टान उबे रावता, पण आमचे भाव आमच्या उबे रावना. ही आमची मानसिकता आसा. म्हणून आमी आमची मानसिकता सुदरोवंक जाय. तांकां जे मुस्लीम, जे हिंदू जावं दुसरी अदर कम्युनिटी कोण आसा पळय तांकांय कळपाक जाय की बाबा आमी इंडियन रावता, आमचें कॉन्स्टिट्युशन सगळ्यांक समान अधिकार येता, हें तांकांय कळपाक जाय की आमी मेळून मिसळून रावपाक जाय. आनी आमी आमच्या अवती भोवती अभ्यास करपाक जाय की आमच्या अवती भोवती कितें चलना, की आमी हिंदूवादी आसा म्हणून बाकीचे आमकां भाव म्हणून धरून आसा काय आमकां रावपाक कोसळप म्हणून रावले आसा आमच्या शेजाराक. ते आमी म्हणून आयज जे घडलां, जे चेडूं गांवसोडचे जेणे एक पोस्ट घातला इन्स्टाचेर की लयराई मातेचें होमखण पेट्टा, ते म्हणटा तें कितें पोल्युशन जाता. सगळ्यां पयलीं हांव ते चेडवाक सांगूंक सोदता, बाय तूं चड पयस रावना, तूं तारी कडेन रावताय गांवसोड्या. सो तेच्या फुड्यान तार रिवर आहा. 2016 आमी जेन्ना गणपतीचें विसर्जन करपाक कंप्लेट घालता मुन्सिपालिटीक, तेन्ना तूं खंय न्हिदताय, तुज्या घरा फाटल्यान मगो. सो त्या टायमार तूं भायर सरोंक जाय. हावजिंग बोर्डार तूं शिवोले वयताय तेन्ना तुका सगळें गार्बेज पडलेली आसता. जेन्ना तूं आतां खोल्ले शिमेरेची गार्बेज, कोलवाय तूं आम्यानी अशी गार्बेज, ते तुका दिसना ते घाल पोस्ट. सो ह्या कामाक आमी लोक तुका जॉयन जावन तुका आनीक सपोर्ट करतात. हें रॉंग. सो आतां सगळे जे भुरगे जमलेले आसा, सगळे लोक भावीक हांगा जमलेले आसा, हांकां PI येयल्लो आसा हांगासर आनी आश्वासन दिल्लें आसा की ती कोर्टाक घालून FIR करता. सो तेज्या बद्दल फुडली म्हायती आमचे एडवोकेट जे आहा पळय ते दितले. पूण तेज्या पयलीं हांव एक सांगपाक सोदतां, हे लोक म्हाका कळना तकलेन सुटल्यात. सगळ्याच जाणां तुमकां आमचेच देव दिसतात. आमच्या न्यू इयराक कितें पेटयतात तुमी बोमाडे, तेन्ना फोक पेटयना, तेन्ना पोल्युशन जायना. सो उलयतना सारकें चिंतून उलोवंक जाय. आयज जे लोक येयल्या आमकां लोकांक कायदो हातीन घेवपाचो ना. आमकां पोल्युशनचेर विश्वास आसा म्हणून आमी हांगा येयल्या. आमकां घर खबर आसा, एड्रेस खबर आसा, सगळें खबर आसा. पूण आमी थंय वचूंक ना लोक, आमी कायद्याक येयल्या. सो आमी मागता कायदो हो सारको कायदो जावपाक जाय. अशें न्ही की बाबा कोर्टान येयले ते चेडूं आनी परत ते गेले, हजेरी दिली, डेटी दिल्यो,
अशें जावपाची गरज ना की ते चेडवाक कितें तरी एक बाबा सजा जावपाक जाय जी प्रमोद सावंतान सीएमान हेच्या पयलीं सांगलें जेन्ना फादर बॉलमेस्टर टायमार जेन्ना आमी कंप्लेंट केली त्या टायमार. सो ते आयज रिपीट जाल्लें आसा. हितून फाल्यां हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन जे धर्माचे आसा पळय ते चेडूं हितून सेंटिमेंट हर्ट जातले, झगड्यो जातल्यो. झगड्यो जावन हांगा आमच्या गोंयाक परत जातले खंय तरी एक बिहार युपी जे दंगा घडटा लोक करता पळय गुजराताक ते घडटले हांगासर. सो ते आमकां करपाचें ना हांगासर. करपाक जाय, करूं येता अजून सुद्दां. पूण आतां कशें ते चेडूं घरा कडेन ना, पळोवन गेल्ले आसा. सो आमचे भुरगे ते इन्फॉर्मेशन काडून फोन येयल्ले आसा, पुलिसांक खबर आसा ते वचून फोन येयल्या ते घरा ना. सो हेजेर अशें न्हू की बाबा ते चेडूं मिसींग जालें अशें म्हणटा. तेका चेडवाक खंयच्या म्हणटा कोणी मनशान म्हापशेच्या बऱ्या एका मनशान खाली घरान दवरलेलें आसा. सो हांव जाल्यार तुका सांगता, तूं जर घरान दवरला मिडिया माध्यमांतल्यान सांगता ही देवी खंय लयराई आसा पळय आमची फुडल्या वरास तूं जर घरान लिपोवन दवरला ज्या मनशान तूं आयकून घे, तुका देवी म्हाका दिसना फुडल्या वरास पळोवन दितली कशी. म्हणटकूच जो मनीस आसा पळय कोण तो हे अशें थोड्यांक कळ. आमी म्हणना की आमकां खबर ना म्हणटकूच जर तूं चोर कसो त्या चोराक घरान दवरला त्या चेडवाक जाल्यार तुजें खरेंच बरें जावचें. गाठ्ठार जावं तुजें, पाड म्हणून तुजें संवसार फॅमिलीचे सगळ्यांचे कळ्ळें तुका. आनी ह्या फुडें सांगता हांव हे सदांच उठून बाबा जावचें ना आमचे कडेन यो पुलिशेन यो केसी घाला कोर्टाक वचा. सो प्लीज हेज्या फुडें कोण जेन्ना कितें कमेंट घालतलो तेंचेर मातशें प्लीज चिंतून घालपाचें. अशें न्हू की सगळेच शाण्या सगळेच मेंटल आसा. आमचे लोक अर्दे सब आवट्या.